कोरोना पिडे निमती सगळो संवसारच आकांतान बुडला. मनीस जाल्ल्या आमकांय भेंबिरांत दोसता. तर ह्या वेळार देवाचो संदेश कितें? पयल्यान पयलें आमकां जबाबदारी आसा. देशांतय, पवित्र सभेंतय आनी प्रत्येक तरान देवांतयच आमकां जबाबदारी आसा. किर्तन 103 19वी वळ. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन आसा केलां. सोमेस्तांचेर तो आपलें राज चलयता. तर सगळें देवाच्या हातांत आसा. तो सगळें जाणा. हें कर्ग कित्याक आयलां, कितलो तेंप उरतलें तें तो जाणा. देखून आमी सगळें देवाच्या हातांत सोडया. तर ह्या कर्गाक आमची जबाब कितें? आमी भियाक इडें दिवचें नाका. हो वेळ सुशेगाचो न्हय. आमचें मागणें आमी सोडोवया. देवाचें उतर वाचया. देवाच्यो बसावण्यो घेवया. आमचो भावार्थ घट करया. पवित्र पुस्तकांत देवान सुमार 366 फावटी भियेनाका म्हूण सांगलां. थोड्यो बसावण्यो हांवें सांगच्यो जाल्यार इसाया प्रवादाच्या ग्रंथांतल्यो अध्याय 40:1 10वी वळ, अध्याय 50:4 17वी वळ, तशेंच किर्तन 90:1 देव राखणदार, किर्तन 120:1 इस्रायलाचो राखणो, किर्तन 50:1 बक्षना खातीर प्रार्थना. अशें हीं किर्तनां देवाच्यो बसावण्यो घेवन आमी आमचो भावार्थ घट करून येदोळ मागोंक नातल्ले बरी आमी मागया. आतां आमचो भावार्थ घट केल्यार पावना. आमी आमचेच खातीर मागल्यार पावना. आमी सरकारी फुडाऱ्यां खातीर, आमी तशेंच पवित्र सभे खातीर प्रत्येक तरान ह्या वेळार धाकटेर नर्स आपले जीव रिस्केर घालून सेवा दिवन आसात. तांचे खातीर मागया. देवाचें उतर आमकां सांगता. इतिहासाचें 2रें पुस्तक आवस्वर 7:14वी वळ. आनी ज्या लोकाचेर देवाचें नांव उलो मारलां तो लोक खालतो जायत जाल्यार, म्हजे लागीं मागीत जाल्यार, म्हाका सोदीत जाल्यार आनी आपल्यो खोट्यो वाटो सांडीत जाल्यार, हांव सर्गार तावन तांकां आयकतलों आनी तांकां बक्षितलों आनी तांचो देश पिडेंतलो बरो करतलों. आमचो देव बरो, आमकां बक्षुचो. आमी ताचीं भुरगीं. सुम्या जेजू मुखांत आमचीं पातकां ताणें काडल्यात. आमची पिडा शिडा ताणें काडल्या. देखून त्याच सुम्याच्या नांवान आमचो भावार्थ घट कर. आमचो संबंद देवातें पेल्यातें बरो कर. आमी खालतीं आनी विधेय जावन मागया. देव आमकां आशिर्वाद दितलो. आमचो देश पिडेंतलो बरो करतलो. सगळो संवसार तो बरो करतलो आनी ह्या कर्गांतलो आमकां निवारतलो. आमेन.